भाजपाक सगळ्या मळार आपेस आयिल्ल्यान आता काँग्रेसीचेर खोटे आरोप करतात अशी टिका दक्षिण गोंय जिल्लो काँग्रेसीच्या वांगड्यांनी केल्या। तशेंच काँग्रेस पक्ष बायलांच्या सशक्तीकरणा खातीर सदांच कटिबद्ध आशिल्लो आनी थळाव्या संस्थांनी बायलांक प्रतिध्वनित्व दिवपाचें ऐतिहासीक पावल काँग्रेसीनच उबारिल्लें अशें काँग्रेसीन स्पश्ट केलें। 2023 बायला आरक्षण विधेयकाक काँग्रेसीन पुराय तेंको दिल्लो आनी संसदेत पास करपाक सहकार्य लेगीत केल्लें। मात आता हे विधेयक डिलिमिटेशन विधेयकाक लिंक केल्ल्यान काँग्रेसीन ताका विरोध केल्ल्याचें दक्षिण गोंय जिल्लो काँग्रेसीच्या वांगड्यांनी स्पश्ट केलें। बीजेपीच्या कर्तृत्वाक लागून आज संबंध देशभर लोकांक खबर आसा की हे डबल इंजिन कशें चलता तें आनी आमची काँग्रेस पक्ष कसो चलता तो। आनी काँग्रेस पक्षान सदांच वुमेन एम्पावरमेंट महिला जे शक्तीकरण आसा ताका आमी सदांच आमचो पुराय पाठिंबो दिल्लो आसा। आनी आयज म्हाका तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाका एक घराब्यान एक इंडिव्हिज्युअल मनशाक तांच्याशी म्हाका पावपाक जाय तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक की आयज जे पळय बीजेपी दाखोवंक सोदता की काँग्रेस पक्षाचो सगळो काँग्रेस पक्षाक आमचो ब्लेम करता की आमी रिजर्वेशन बील विमेन्स रिजर्वेशन बील आमी सपोर्ट करूंक ना। पूण सांगपाचें म्हणल्यार विमेन रिजर्वेशन बील युनॅनिमसली पास जाल्लें 2023 ह्या वर्सा। इट वॉज पास्ड युनॅनिमसली, आय रिपीट युनॅनिमसली 2023 वर्सा। आनीक तेन्ना बीजेपीन हुशार लावन पेड्या पासून मांडिल्ले हें सगळ्यांक खबर आहा। पूण आतां ते म्हणटात आमी सपोर्ट करिना म्हणून। पूण पास जावना तें कसलें बील तें सांगना। पास जावंक ना तें 131st कॉन्स्टिट्यूशनल 131st अमेंडमेंट हें बील पास जावना। इट इज रिगार्डिंग द डिलिमिटेशन। सो आतां तें कितें कोताय बीजेपी विमेन रिजर्वेशन बील आहा तें हे डिलिमिटेशन बील आहा ताका तेमी लिंक केला आनी ते म्हणटाय काँग्रेस सपोर्ट करना म्हणून। सो आख्या देशभर आतां खबर आहा 33 विमेन रिजर्वेशन बील 23 पास जाल्लें म्हूण आनी 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन was to be calculated on the basis of 543 Lok Sabha seats on the existing 543 seats. But BJP कित करपा सोदताय तें सांगनाय। They want to retain those 543 seats because तेंगे मनीस आहाय ते पदां तेंकां विमेन बायलांक सपोर्ट करपा नाका वो तेंकां तेंगेले सीट सोडपा नाका।